नमस्कार, हांव वर्षा आश्वेकर, गोमंतक टीव्हीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल म्हटल्या उपरांत सगळ्यांक लोकांक म्हणजे लोक ह्या फेस्टिवलाची सारकी वाट पळयत आसतात आनी नोव्हेंबर म्हयनो आयलो काय सगळ्या लोकांक खबरूच आसा की इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हो नोव्हेंबर म्हयन्यान जाता आनी अंदूच्या वर्सा सुद्दां 20 ते 28 तारीख पर्यंत हो जो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आसा आनी ताची जर तयारी आमी पळयली जाल्यार तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता की सगळी म्हणजे 22 दिसां पयलींच्यानूच ही तयारी करपाक सुरवात केल्या. जाल्यार आनीक सुद्दां हाचे बद्दल जाणून घेवया आनी पळोवया की ह्या वर्सा कितें थीम आसा आनी ह्या वर्सा कशें डेकोरेशन हे करपाचें थारयलां. तर चलात तर जाणून घेवया ह्या सगळ्या म्हणजे डेकोरेशना बद्दल. ह्या वर्सा 55th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल चालू जातलो. 20 ते 28 कशी तयारी चल्ल्या आनी कितें ह्या वर्सा कितें वेगळें अशें आमकां पळोवपाक मेळटा? तयारी आमची बरी जोरान चल्ल्या. आमचो अंदू टार्गेट आसा 16-17 तारखेर म्हणल्यार आमी सगळेंच अख्खे आमकां जे गोंयभरान खंय खंय जबाबदारी दिल्या ती 17 तारीख म्हणल्यार पूर्ण करून आमी भायर सरूंक सोदता. हांगा मागीर एक 2 दीस आमचें कितें लायटिंगेचें जावं कितें फिनिशींग बीन आसतलें पळय तें तितल्याच खातीर. बाकी आमचें जोरान काम चालू आसा. आनी थीम जर तुमी म्हणली जाल्यार थीम अंदू एक कॉन्सेप्ट दिल्लो ESGन त्या कॉन्सेप्टाचेर मागीर आमी डिजायनींग केलां सगळें, कळ्ळें न्हय. पूण ह्या वर्साचें विशेश सांगपाचें म्हटल्यार आमी ह्या वर्सा सगळें इको फ्रेंडली करता. फ्लॅक्स तुमकां ह्या वर्सा खंयच मेळचो ना. आमी फ्लॅक्साचें काम खंयच करचें ना. अंदू पेंटींग, क्लॉथ प्रिंटींग, मागीर जूट म्हणून आसतलें ताजेर आमचें सगळें. आनी आमची ह्या वर्सा कोलम्स थीम आसा. म्हणजे पूर्ण देशाभरान पळय रांगोळीज बिंगोळीज घालता पळय न्ही
तेजेर आमी थीम केल्या अंदू. ओके म्हणजे ह्या वर्सा वेगळे लोकांक हय 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 वेगळे वेगळे तरी कितें तरी आसतलें. आनी इतलें आमी हें केलां की आमी ह्या वर्सा इको फ्रेंडली म्हणजे 99% तरी आमी इको फ्रेंडली करतलेच. एक खंयसर 1% बी तुका कित्याक मेळटलो पावसाची संभावना सांगूंक शकना म्हणून जे जाग्याचेर आमकां फ्लॅक्स यूज करचो पडटलो थंय करतलेच. पूण आमी तो 1 किंवा 2%. नाल्यार आमी आमचो अंदू विशयच असो आसा तुमी आतां सुद्दां पळोवंक शकता आमी सगळें क्लॉथ पेंटिंगाचेर केलां. आनी बेगीन जर तुमी म्हणटा काम स्टार्ट केलां तें म्हाका मेळच्या पयलीं एक प्रश्न केलो इतल्या बेगीन कित्याक काय म्हणून. फ्लॅक्साक टायम लागता कपड्याक टायम लागता कितें तो सादारण मनशाक सुद्दां कळटलो म्हणून ते कपड्याचेर काम करता आनी इको फ्रेंडली म्हणून आमकां बेगीन स्टार्ट करचें पडल्यार ताका वेळ भरपूर लागता. कळ्ळें न्हय. म्हणजे सगळें काम सोंपयतले बीन बेगीनूच. बेगीनूच सोंपयतले आमी टार्गेटूच आमी अशी धरलेली आसा की बेगीन सोंपोवपाचें. फक्त एक योगायोगान देवान आनी पावसान साथ दिल्या पुरो बरो आमी तेज्याकून बेगीन टार्गेट आमची ह्या करपाची. आता वर्सान वर्स आमकां मोर जो आसा इफ्फीचो तो वेगळो पळोवपाक मेळटा. ह्या वर्सा कितें म्हणजे वेगळो असो वेगळेच आसा हे वर्स म्हणून तुमकां सांगलें न्ही आमी ह्या वर्सा जुटाचो मग कोलम्स मिक्स करतले हँड पेंटेड तशें करतले कोलम थिमीचेर आसा तो. ओके आणि खंयसर खंयसर म्हणजे आतां तुमकां डेकोरेट करपाक सांगलां. पळय अजून पर्यंत तरी कला अकॅडमी आसा सर्कलां आसा मागीर ESG मॅकॅनीज आयनॉक्स मागीर म्हणा तुमी म्हणजे चडशे वेन्यूज आमचे कडेन आसा. कळ्ळें न्ही. आतां पळोवया आनी बाकीचें कितें हें जाता तें. अंदू लायटींग सुद्दां आसा पळय न्ही ती आमी अंदू सिंपल आनी सोबर लायटिंगेचेर आमी विचार केल्लो आसा. म्हणजे प्रत्येक वर्सा म्हणजे सगळे जाण कितें म्हणटाले पूण तशें ना. पूण अंदू मातशें आमी डिफरंट लायटिंगेचेर आमी भर घातलेलो लायटिंग आमी डिफरंट करतले अंदू कल्चरल प्रोग्राम आमी आर्टिस्ट सुद्दां बरे हाडपाचे आसा. कळ्ळें न्ही. चडशे लोकल्सांकूच आसता लोकल्स भायले सगळे मिक्स करून बरे आर्टिस्ट हाडपाचे ह्या वर्सा कल्चरल स्टेजीचेर. गोंयचे भायले मिक्स करून हें करतले. कळ्ळें न्ही. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ही हाडलेलीच गोंयान आयिल्लीच गोंयान गोंयकारांक हें करपा खातीर. सो चडसो बेंचमार्क आमचो अंदू ट्राय आसा आमच्या कंपनीचो तरी की आमी गोंयचेच चड करून आर्टिस्ट यूज करपाचे आसा. पूण एक 2-3 आमी भायले हाडपाचो असो प्लॅन आसा आमचो. जे गोंयकारांचे सगळे कडेन आयकलां आसतलें तें पूण आमच्या गोंयकारांक भायल्यांचो आस्वाद घेवपा खातीर आमी तो 1-2 दिसाचो विचार केल्लो आसा. सो तो एक आमचो हें आसा आनी अंदू आमी चडशे अंदू आमी गोवानूच चडशे आमी हें करतले अशें आमचें हें आसा. आतांच आमी जाणून घेतले ह्या 55th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोंयान ह्या वर्सा जावपाचो आसा. आनी जर आमी एक म्हत्वाची गजाल जी जाणून घेतली ती म्हटल्यार ह्या वर्सा हे जे सगळे म्हणजे डेकोरेशन जे आमकां फाटल्यान करतना जे पळोवपाक मेळटा ते इको फ्रेंडली अशें हे डेकोरेशन आसतलें अशें आमकां म्हायती मेळ्ळ्या. आनी त्याच प्रमाणे तांच्यांनी जी आमकां म्हायती दिल्या ती म्हटल्यार 99% जे आसा ते सगळे इको फ्रेंडलीच आसतले. खंय तरी म्हणजे पावसा खातीर किंवा आनी कितें म्हणजे खंय तरी प्रॉब्लम जावपाक जायना म्हणून 1% खंय तरी आमी हे यूज करपाक शकता. पण 99% जे आसा ते इको फ्रेंडली हे डेकोरेशन आसतले. ह्या वर्सा वेगळे अशे म्हणजे गोंयभरांतले लोक आसतले किंवा जगभरांतले लोक जे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल पळोवपाक येता तांचे खातीर ह्या वर्सा इको फ्रेंडली डेकोरेशन हांगासर म्हणजे गोंयान इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक पळोवपाक मेळटलें. त्याच प्रमाणे आमी जर पळयलें जाल्यार हांगासर अशी म्हणजे 22 दिसां पयलींच ही जी आसा ते डेकोरेशन पळोवपाक मेळटा. आनी हांगासर 113 म्हणजे जे कामगार जे आसा म्हणजे लोक घालून तांच्यांनी जे आसा ते डेकोरेशनाक करपाक सुरवात केला. आनी 17 नोव्हेंबरा पयलीं जे आसा ते आमी काम सगळे पुराय करून म्हणजे हे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक दितले अशें सुद्दां तांच्यांनी आमचे कडेन उलयतना सांगलें. जाल्यार हो जो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आसा हो सगळ्यांकूच म्हणजे गोंयभरांतले लोक आसूं किंवा जगभरांतले लोकां खातीर सारको म्हत्वाचो आसता. आनी 20 ते 28 नोव्हेंबर पर्यंत हो जो आसा तो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आसतलो. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन सईत हांव वर्षा आश्वेकर.